भाजपा सरकारान अनुसूचित जमातीच्यो चडश्यो मागण्यो पुराय केल्यात। आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वाखाला आमचे सरकार एसटी समाजाक बेगीनूच राजकीय आरक्षण मिळवून दितले। विरोधी काँग्रेस पक्ष आमच्या समाजामदी फूट घालपाचो प्रयत्न करता, पण आमच्या समाजातल्या लोकांनी फकत भाजपा सरकाराचेरूच विश्वास दवरचो। काँग्रेस पक्षाच्या आश्वासनाक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन जिल्लो पंचायत वांगडी सुरेश केपेकर हांणी केलें। एक आमकां सांगपाक एक गोष्ट खऱ्यांनीच बरी दिसता की भारतीय जनता पार्टी म्हणून आजपर्यंत एसटीचे भले जावचे ह्या इंटेन्शनान खुबश्यो गोष्टी पक्षान 2003 साकून सुरू केल्ल्यो ज्यो आजपर्यंत खूब बऱ्यो बऱ्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसात। आयज फक्त विरोध करपा खातीर की ज्यो बऱ्यो गोष्टी हे सरकार करता त्या सरकाराक विरोध करपा खातीर हे सगळे परत आंदोलन करता, म्हणजे आमच्या असेंब्लीचेर मोर्चा व्हरता किंवा हांगसर आझाद मैदानाचेर बसता। हे सगळे म्हाका दिसता कोण तरी तांकां फूस लायता, स्पेशली हांव सांगता काँग्रेसवाले तांकां फूस लायता म्हणून ते करता। आमकां एक विश्वास आसा की आमी एबाउट जे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे जे झेडपी आसात जावं सगळे जे लिडर आसात, आमदार आसात, सगळे लोक जे आसात हे पक्षा बरोबर ठामपणे रावतले। कारण होच पक्ष जो आसा म्हणजे भारतीय जनता पार्टी जी आसा ह्याच पक्षान ह्याच सरकारान आमचे भले केल्ले कडेन आसा आनी फुडें होच सरकार जो आसा हो आमचे भले करतो हो विश्वास आमकां ह्या सरकाराचेर गोंय सरकार त्याच बरोबर केंद्र सरकाराचेर आसा।